काणकोण गुळे चापोली जंक्शनाकडलो पूल येरादारी करप्यांक सामको धोक्याचो जाला। या पुलार थळावे यंत्रणेच्या कृपेन राखडे वणत बांदपाच्या बदलाक प्लास्टिकेचे पोल हाडून बसयल्यात। या पुलार अपघात जालो जाल्यार सरळ पुला सकयल। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण साकून जेन्ना आमी मडगांव वयता त्या वेळाचेर गुळे हांगासर चापोली गांवांतल्यान एक व्हळ व्हांवत येता आनी ह्या व्हळाचेर हायवेक हांगासर एक जो पूल आसा ह्या पुलाचे कितल्याचाच वर्सां फाटीं एक एक्सिडेंटान हे सगळे सपोर्टाक घातिल्ले पोल मोडून गेले। हे पोल जाग्यार घालचे म्हणून कितलेशेच लोक बोवाळ मारताले, पूण हायवे ऑथॉरिटीक तशी जाग येना। निमाण्या हायवे ऑथॉरिटीन जे रोड डिवायड करपा खातीर जे प्लास्टिकाचे जे कितें पोल आसता पळय ते हाडून लायले आसा हांगासर। आनी त्याच बरोबर हे ज्या व्हळाचे पात्र जर पळयलें जाल्यार ह्या व्हळाच्या पात्राक पूर्णपणे झाडां वाडून सामकें जंगल जाला। समज येदा कदाचित आतां चापोले डॅमाक जर उदक चड जालें आनी जर त्या डॅमाचें उदक जर सोडचें पडलें जाल्यार तें उदक आसा तें सगळें ह्याच व्हळांतल्यान येतलें। त्या व्हळाचें हें सगळें जंगल जर येवन ह्या पुलाक लागलें जाल्यार हांगासर टोटल उदकाचो स्रोत बंद जावन हांगासर मोठ्या पद्दतीन उदक संपूर्णपणे हायवेचेर येतलें आनी हायवे रस्तो बुडटलो आनीक मागीर मोठो नंतर प्रश्न जातलो। या पुलापोंच्यान झाडां वाडिल्ल्यान उदकाक वचपाक मेकळी वाट मेळना। ते भायर या पोलांक लागून येरादारी करप्यांक हो पूल धोक्याचो जाला। या पुलार थळावे यंत्रणेन खंयच्या हेतान हे पोल लायल्यात आनी कित्याक लायल्यात अशें आतां फुरियोज जाल्लो युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष वैष्णव पेडणेकार विचारता। पळयात। पुलाचे कितें प्रॉब्लेम कितें आहा? हो जो पूल आसा तो कितलेशे वर्सां पयलीं बांदलो आसलो। आतां प्रॉब्लम कितें जाला, जे पुलाच्या पोंदाक साकून एक न्हंय व्हांवता, एक झर व्हांवता, ते झरी माथ्यान सायडीच्यान खूब अशीं झाडां जालाय। ती झाडां आसा ती जे उदकाचो जो फ्लो आसा तो उदकाचो फ्लो बंद करता। आनी सपोज तर उदकाचो फ्लो बंद जालो जाल्यार उदकाचो जो लेवल आसा तो चडटलो आनी हो जो रस्तो दिसता नॅशनल हायवे तो आसा तो बंद पडटलो, बंद जातलो, ब्लॉक जातलो। सो असल्या वेळार जे आमचे इरिगेशन डिपार्टमेंट जावं जावं हायवेचे डिपार्टमेंट जावं तेमी एक्चुली ह्या वेळार तेमी येवन एक्शन घेवपाक जाय। हे पयलें। दुसरें म्हणल्यार जे तुमी पळयतले जे फेन्सींग मारला ते फेन्सींग मारला ते आसा ते पोलांक पोल लायला पळय तुम्ही जे फेन्सींग मारला ते तुमी सिमेंटाचे बांदून PCC करून एक स्ट्रॉंग बेस करपाक जाले। सपोज तर थिंगा एक सायकल सुद्दां येयलो आनी तुमकां जे भायर पडले जाल्यार सायकल सुद्दां भितर पडपाची गॅरंटी आसा। हरशी आमी एक इन्सिडेंट पळयल्लो सांग्यार एक अशी घटना घडली की एक सेम असलोच ब्रिजाचेर एक गाडी वचोन सोमते सकयल ब्रिजा सकयल पडली। आतां एक भंय जाल्ली आसा की काणकोणाक सुद्दां असली घटना जावपाचे चान्सीस आसा काय ना। आतां हांव कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसा तांकां विचारूंक सोदता, ही जी तुमी पोल लायला पळय ते खंयचे तकलेन लायला तुमी, कित्याक लागून लायला हेजी तुमी आन्सर करात। आनी दुसरें म्हणल्यार जर तुमकां तर आन्सर ना, जर तुमकां दिसता की खंय तरी तुमी चुकला जाल्यार बेगीच्यान बेगीन येयात। एक रिक्वेस्ट आसा की तुमी येवन हांगा जे एक्शन घेवपाक जाय तुमी एक्शन घेवपाक जाय ते ताबडतोब करा आनी कोणाचे तरी जीव वाचतलो। थँक्यू। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।